अशोक चोडणकर तुमच्या मुखार कविता सादर करता. आल्फी बाब सासणाक अमर जावन उरतले. ऑगस्टाचे 5 तारखेक 1932 वर्सा ऑगस्टाचे 5 तारखेक 1932 वर्सा उमेदीन नाचूंक लागले आल्दोना गांवांत. देवकृपेन आल्फ्रेड रोज जल्माक आयले फामाद कलाकारांच्या रोजविला घरांत. किर्तिवंत कलावंतांचो संगीतमय घराबो किर्तिवंत कलावंतांचो संगीतमय घराबो फाकी तियात्रीश आम्रोस ताचो पाय, संगीतकार मार्शल आल्बर्ट पायचे भाव, जागोरीस पूण गाजल्यालो तांचो शापाय. ल्हानूच आसतना सगळो लोक मोगान आल्फी म्हूण पातारतालो. ल्हानूच आसतना सगळो लोक मोगान आल्फी म्हूण पातारतालो. देवाचे व्हडले देणे भुरगेपणीच तालार गायतालो. मुंबय सेंट जेवियरात शिकतना गीत गायन स्पर्धेत नांव नोंदलें. मुंबय सेंट जेवियरात शिकतना गीत गायन स्पर्धेत नांव नोंदलें. मधुर आवाजान सुंदर कातार गायले. तोखणायेक पात्र पयले बक्षीस जोडलें. 13 वर्साचो बाल कलाकार म्हणून तियात्र माचयेर पयलें पावल घातलें. वेन आर यू गोईंग टू पे हे पयलें इंग्लीश कातार गायलें. खुबश्या तियात्रांनी परजळूंक लागलो. सी आल्वारीस ज्युनियर रोज म्हणूंक पावलो. 1960 वर्सा किड बॉक्सरान आफ्रिकेक व्हेलो. उत्कृश्ट गायक म्हूण नांवां रुपाक आयलो. जायते तियात्र बरोवन माचयेर हाडले. आपले भुमिकेन संवसारभर प्रेक्षकांक दिपकायले. 5000 कांतारां रचून गायलीं. भांगरा ताळ्याचो मनीस पदवी जोडली. आल्फी बाबान रिटा रोजा सांगातान तियात्रांनी रेडिओचेर कांतारां गायलीं. गोंयचे मेलोडी किंग म्हूण नावाजले. संवसारांत कोंकणी नकेत्र म्हूण परजळ्ळे. आल्फी बाबान रिटा रोजा सांगातान तियात्रांनी रेडिओचेर कांतारां गायलीं. गोंयचे मेलोडी किंग म्हूण नावाजले. संवसारांत कोंकणी नकेत्र म्हूण परजळ्ळे. 2003 वर्सा ऑक्टोबराच्या 21वेर कोंकणी नकेत्र खाला कोसळ्ळे. 2003 वर्सा ऑक्टोबराच्या 21वेर कोंकणी नकेत्र खाला कोसळ्ळे. समेस्त कोंकणी जग दुकानी रडले. आल्फ्रेड रोज बाप ह्या संवसाराक अंतरले. आल्फी बाब तुमी आमच्या काळजात सदांच आसतले. तुमच्या कांतारांनी सासणाक अमर जावन उरतले. देव बरें करूं.